तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरता सर्गी जेवणात तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवणदारा उपकाराक सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आंकांनी तळकेल्या खुर्साच्या मरणांत आमची दिलाय सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता पोरण्या सोल्याच्या संप्रदायाक एक नवो अर्थ आनी आरंभ दिता ताच्या जिविता मुखांत देवातेय आनी पेल्यातेय मोगो असो बांद रुपीत करूंक आदेश दिता जेजूचे हे नवे साव बैल गुर्ता प्रास चड काळजा भितर तावन मोगान वाळून शेकी मोगो असो संबंद एकामेकातय तांच्या बरेपणा पासत जियोंचे तसलो जावन दी म्हूण शिकयता तर मोगाचे न्हू आमी नवे चल्याची नवी देवपुरसां आमी जेजू बरी एकामेकातय मोगो असो संबंद बांदूंक हाडूंक आमकां क्रिस्ताचे मोन लाबून दी म्हूण ह्या युक्रिस्ताच्या वेळार मागया भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र रितीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां सपदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां मोगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन Somia kakutka Somia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia अगणित मोगाच्या बापा तुझे लागीं गुड संबंधान एक पळचे खातीर मोठ्या अधिपती भाग्यवान आंतोनी अरण्याच्या एकांत जिवानांत तुवें आपयलोय ताणें दिल्ली मागणी आनी त्यागेची देख घेवन आमकां कृपा दी आनी आमकां स्पाट करून सदां आनी स वस्तू प्रास तुजो मोग करून ताचे विनवणेन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता तर तूं सर्वेस्पराचे उतार कित्याक आयकूंक नाय तुवें लुटीचेर जोंक मारून सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता ते कित्याक केले सावलान सामुएलाक जाप दिली हांवें सर्वेस्पराचे उतार आयकला आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्यदेश हांवें पाळ्ळा हांवें अमलेकाच्या राया आगागाक धरून हाडला आनी अमेलेकितांचो पुरतो नाश केला पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक गिलगालांत बली पेटोवचे खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आसलेले ते लुटींतले बऱ्यांतले बरे बकरे आनी पाडे लोकांक हाडल्यात तेन्ना सामुएलान म्हळें सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितले होम आनी यज्ञ मानता बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम बकऱ्यांचे सरबे प्रास कालतेपण उत्तम अविधेयपण मंत्र तंत्राच्या पथका सारखे हाट मूर्त पुजेच्या अपराधा सारखे सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलोय देखून ताणेंय तुजो तिरस्कार केला देवाचे उतार हे देवाचे उपकार जो कोण आपणाची सलसमकन सरकी करता ताका देवाची सडवण लाभता जो कोण आपणाची सलसमकन सरकी करता ताका देवाची सडवण लाभता तुज्या यज्ञा विशांत कसली सूख म्हाका मेळना तुजे होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना तुज्या हिंडांतले बकडे म्हाका नाकात जो कोण आपणाची सलसमकन सरकी करता ताका देवाची सडवण लाभता म्हज्यो आज्ञा तुज्या तोंडान उसारतना म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर आसतना म्हज्या धम शिक्षणाची कित्याक बेपरवा करताय
म्हज्या उतरांक कित्याक कान दिनाय? जो कोण आपणाची साल समकण सारखी करता ताका देवाची सडवण लाभता. असली कर्तुवां तुजी जावन आसता हांव होगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंतायवे. आतां सगळें विवरून तूं अपराधी म्हूण दाखोवन दिता. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची सल समकन सरकी करता ताका देवाची सडवण लाभता. जो कोण आपणाची साल समकण सारखी करता ताका देवाची सडवण लाभता. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक ते करे मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिंतना परकितात आसले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्कू परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका इसोनिया. एक पावटी जुआंचे शिस आनी फारिजेव उपास पाळटाले. तेन्ना थोडे जाण जेजू लागीं येवन अशें सवाल करी लागले. जुआंचे शिस फारिजेवांचे शिस उपास करतात पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. खरेंत आपल्या सांगाता आसतना काजाराच्या वोवळ्यांनी उपास करिये तुवे? बिलकुल ना. खरेंत तांचे सांगाता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. खरेंताक तांचे तावन खाण वरचे दीस येतले आनी तो वोळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो खोपो मारिना. नवो वायन पोरण्या सामड्याच्या चिलांनी कोणी बरिनात. बरीत बी जाल्यार डबल लुकसाण. सामड्याची चिलांय इबाड जातात, नवो वायनी इबाड जातात. जेजू सांगता नियाळ करतना म्हाका हे मोतींत आयलें. जेजू सांगता हांवें तुका बाप्तिस्माची नवी ड्रेस दिल्या. म्हज्या जिवंतपणाचें नवें आंगलें दिलां. म्हज्या पवित्र रक्ताची नवी ड्रेस तुका दिल्या. कित्याक तूं ती पंदाक चपून दवरताय? कित्याक तूं ती म्हजी ड्रेस हांवें दिल्ली नवी ड्रेस तूं लिपयताय? आयका, आदाम येवेन आपल्याच सोबीत विणगेपणाक भ्रश्ट केलें आनी टॉक्सीक विणगेपण आपणायलें. पिडेस्त विणगेपण ताणें आपणायलें. त्या घडयेंतावन तांकां विविध ड्रेसाची गरज पडली आनी तेंच आमी करून आयल्या. पयलें आमकां मेळटा ड्रेस आमच्या डॅडी मम्मी तावन. आमकां मेळटा आंगलें, हे म्हजे अपुर्बायेचें माणकुलें म्हूण एक ड्रेस. हो म्हजो कासाक उपकारा पडनातलो म्हजो पूत बुडकुलो फुटुल्लो. आनी शेजारी थोडी आसात आमकां असली ड्रेस दिवची. सेकंड, इस्कॉलाक वेतना टिचरां आनी सांगाती आमकां लेबल घालतात आनी एक ड्रेस दिता. पयलींची ड्रेस आतां इल्ली पोरणी जावन आयल्या, तें पोरणें सामबडें जालां आनी आतां इस्कॉलांत टिचरां आनी सांगाती आमकां
आणि ती ड्रेस दाट करतात. हिरो ड्रेस नातल्यार झिरो ड्रेस. उपरांत आमी वाडून येतना म्हजो हुद्दो, हांव खाजार जालां, हांव पाद्र्याप जालां, हांव एक रेवरेंड सिस्टर जाल्यां, ही ड्रेस आमी घालूंक सुरू करता. आनी कितें जाता, हुद्दो ना जाल्यारय, काजार माजवाल्यारय, ह्या जागपण बावलां जाल्यारय आमी ताकाच आमी अंट जावन रावता, चिटकोवन रावता. परिणाम कितें? जेजून दिल्ली ड्रेस्त आमी वळखना. बाप्तिजमाची ड्रेस्त जेजून कितें केलें तुज्या आनी म्हज्या खातीर? फिलिपियन्स चॅप्टर 2, देव सैम आसलो जाल्यार गुलामाची ड्रेस ताणें घेतली तुज्या खातीर म्हज्या खातीर. तर आमी आतां कितें करचें? ऐका, म्हज्या मम्मान सांगली एक स्टोरी. आमी ल्हान आसतना एक रायकुंवर बोंटेक राणांत येतना थंय एका गुडसुलांत ताणें एक सोबीत सुंदर मासूम चली देखली. तो तिच्या मोगार पडलो. कशें म्हणी करून त्या चलयेक आपल्या रावळेराक ताणें आपोवन व्हेलें आनी रावळेरांत व्हडलें रूम, सिल्कां, भांगाराचीं तोरणां आनी कितें, आनी एक मोव गजडी आनी एक वंडरफूल पिल्लो. पूण तें चेडूं ताका राती न्हिदूच पडोवंक ना. धांवलें आपल्या गुडसुलाक. गोनयेची गजडी आनी बातेनाचे उशे ताजेर न्हीद पडली. रायकुंवर पेशंट ताका समजोवंक प्रयत्न करन ताजो मोग करून आखरेक तें रायकुंवराच्या मोगार पडलें. आनी कितें केलें? दोगांयनी वचून ती गोनयेची गजडी उलपायली, बातेनाचे उशें उलपायलें. देर इज नो मोर द ओल्ड ड्रेस. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आख्खें करच्या पयलें 2 बुकांतले विशय मोठ्ठें सांगता. एक द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा, ताजो पयलेंचो बूक. जुलियन मॅन्टल म्हणलो फामाद व्हडलो बिझनसाचो मनीस, ताजी मोगाची एक फेरारी आसली. कितें जालें? ताका हार्ट अटॅक जालें. सो वॉट ही डीड? ही गेव अप हिज फेरारी. ताजी फेरारी ताणें विकून सोडली. इंडियाक आयलो आनी ध्यान ओरेसांव करूंक लागलो. नवी ड्रेस बाप्तिजमाची ताणें घेतली. सेकंड बूक अल्बर्ट कॅम्यू, द फॉल. तातूंत जॉन पॉल क्लेमेंट्स म्हणलो व्हडलो एडवोकेट, वकील, आनी तो दुर्बळ्यांक फ्री ताजी केस करून दिवचो म्हूण बारी ताका नांव पडलें. पूण तो एका गुपीत गलीज पातकांत पडलो. त्या स्त्रियेन ताका म्हाका बचाव कर म्हणटाना तो फुडें सरून गेलो त्या सांख्यार. तें चेडूं उदकांत उडलें आनी मेलें. ताणें ताजी ड्रेस सांबाळली, पोरणी ड्रेस. पूण दीस वेता तो बेब्दो जालो, पिसो जालो. बुकांत कशें आख्खें जालें तें सांगनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत देव म्हणटा दाविदा, तुजें व्हडलें मीस नाका, तुजें यज्ञ होंबली नाका. म्हाका जाय तुजें विधेयपण. तुजें हट धन रावलाय ती जावन आसा एक मुर्ती पुजा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एफेजियन्स चॅप्टर 4 22 to 24 तशें आसता. तुमची आदली साल तुमी सांडून तुमच्या नासाक पायता तें पोरणे व्यक्तित्व खान उडया. देवाच्या प्रतिरुपाचें, देवाच्या भक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी घालचें. आमेन.
आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो उंडो आनी वायन हा वेदीची आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियेवंक आशेता स्वीकार कर बापा काणीको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणीको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो मुच्या भाव भयणीनो मुचे आनी तुमचे बलिदान सपदवेदार देव बापा मानतात असलें जावन मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या नित्य पवित्र आदवाक सर्वेस्पर देव मानून घेव सर्वेस्परा भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे समया तुझे वेदीचेर तुका भेटोवंक आमी हाडल्यान तीन देणी दयेन मानून घे संवसारी वज्ञा आनी वंदवणेच्या फासांतले सुटून तुका एकवटूंक आनी अशें संपूर्ण ददस्काय जरूंक ह्या पवित्र यज्ञा वरवीं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदार आनी सस्नच्या देवा सर्वकाय आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयले त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा आपल्या आरामाच्या पयरपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताचें देणें ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबार सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नांव येता तुका जय उंचगी तुका जयचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट म्हणून सुसुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पळयत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bhavat Sagun Pragatuya Somi Jesu Melo, Somi Jesu Melo, Somi Jesu Jivan
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सरभणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिजो पोती भगवंत मटवासी आंतोन धर्मदूतां आनी सगळ्या भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सद्गुणाची आज्ञा मानून धरून ताणें केलेले प्रार्थन दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या आसता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसभर रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां दायले मेळूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पराच वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अट्रॅक्ट केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसुटकी पदवीने महिमा तुजी ससनाच्या ससना समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाळगताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें आमचे भितरूंचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन
केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझेर सौम्य पाठीम हांव रावता. जेजू ये तूं काळजा वेळा करया ताण्या तुका घेवन सदा हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदा नीतत रेखता. तुका सेमतो आतां घालता. जेजू ये तूं काळजा वेळा करया ताण्या तुका घेवन सदा हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदा नीतत रेखता. तुका सेमतो आतां घालता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, काळोखांच्या पदव्यांचे जैत जोडून भाग्यवान आंतोनी तुवें फावो केले. ह्या बलिदानांत आमी घेतला त्या सर्गींच्या जेवणाच्या बोयान खोटेपणाक झुजोन जैत व्हरून आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सपदुदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनिया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Somniatin vasuyanto boro. Somniatin vasuyanto boro.